दिवचल मतदारसंघातल्या करमळे कुंडे हांगच्या ब्लॉक स मेसर्स JSW स्टील कंपनीच्या जनसुनावणीत कुंडे गांवांतल्या तशेंच परिसरांतल्या पंचायतीन, नगरपालिका प्रतिनिधी आनी खुबशा लोकांनी तेंको दिला। 78 जाणां मदल्या 55 जाणांनी आपली मतां मांडली। ह्या खण प्रक्रियेत हरवळेच्या श्री रुद्रेश्वर देवस्थान समिती मार्फत हरकत घेतिल्ली। अहवालांत धबधबो, पांडवकालीन गुफा दाखयल्ल्यो ना तशेंच खण देवस्थानाच्या फक्त 46 मीटर अंतराचेर आशिल्ल्यान ही हरकत घेतिल्ली। गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची वांगडी सचीव शर्मिला मोंतेरो, अतिरिक्त जिल्लोधिकारी म्हादेव आरोंदेकर, दिवचलेचो उपजिल्लोधिकारी रोहन कासकार, मामलेदार प्रवीण गावस आनी हेर जाण ह्या जनसुनावणेक हजर आशिल्ले। देवस्थान आनी सरभोंवतणी आशिल्ल्या इतिहासीक वास्तूंचो मान आनी सुरक्षा राखून खणी सुरू करच्यो, त्या खातीर हरकती लेखी स्वरुपात दिल्या म्हण ॲडव्होकेट अमित पालेकार उलयला। सांखळी मतदारसंघातल्या नावेली, कुंडे, सुर्ला, हरवळे, आमोणा, सांखळेंतल्या लोकप्रतिनिधी, सरपंच, उपसरपंच, पंच वांगडी आनी हेर लोकांनी जनसुनावणेक हजर रावन खणी सुरू जावच्यो, मात गांवचे हितय सांबाळचे, रोजगार ह्या भागांतल्या तरणाट्यांक मेळचे अश्यो सुचोवण्यो मांडल्यो। गोंया खातीर बरें म्हण, पण ते करता आसतना ताजो एनवायरमेंटल इम्पॅक्ट जो आसा तो कशे तरेन सराउंडिंग एरियेचेर जातलो हाजो विशय व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा। आमी जे गजाली पळयला, जो तांणी रिपोर्ट सबमीट केला, द समरी, तातूंत भितर कांय गजाली लिपोवन दवरल्या आनी त्यो गजाली आमी ह्या ऑब्जेक्शना मार्फत आज प्रस्तुत करता। एक गजाल म्हणल्यार जे रुद्रेश्वर देवस्थान आसा ते 46 मीटर अंतराचेर आसा आनी ताका तेंकून हरवळे वॉटरफॉल आसा। हरवळे वॉटरफॉल पेरिफेरीक येता आनी पेरिफेरीक येता आसतना ताजो इम्पॅक्ट जो वॉटर बॉडीचेर जाता तो विशय खंयच कन्सिडर करूना। इन द प्रेझेंट फॉर्म द टेम्पल इज ऑब्जेक्टिंग टू दिस पर्टिक्युलर कमेन्समेंट ऑफ दिस माइन, सो आय थिंक it is necessary that Pollution Control Board directs them to consider these aspects of what is put in these particular objections by the temple and the temple committee, so that this is considered for the purpose of properly environmentally, socio-economically, as well as it becomes viable for the locals. So कोणाच्या मनात जर डाउट आसत की आमी फक्त ऑब्जेक्शन करता मायंड सुरू न जावची म्हणून, जाल्यार तो मनातल्यान विचार काडचो, कारण ताका मागीर पॉलिटिकल एंगल येता। ते पॉलिटिकल एंगल हांगा नाका, ते पॉलिटिकल एंगल कोणी हाडचे न्ही, देवळा बद्दलूय कोणी गैरसमज करचो न्ही, कारण देवूळ मायनिंगाक ऑब्जेक्शन करना, देवूळ करता ज्या तरेन हो समरी जो केला तातूंत भितर लॉट ऑफ थिंग्स आर हिडन, नॉट डिफाइन्ड or not explained and not taken into account. That has to be considered. Sufficient explanations will have to be given. Sufficient precautionary measures will have to be taken not to impact the waterfall. कारण जे रिच्युअल्स ते जाता हिंदू धर्मा भितर, ते रिच्युअल्स त्या नदये भितर जाता आनी ते जेन्ना मायनिंग सुरू जाता तेन्ना मार्च, एप्रिल, मे म्हयन्यात ते जायना। आमच्यापर्यंत कशी पावंक शकतली? जसं रावणारे लोक जालेच मायनिंग जाय, हो जरी राजकीय प्रश्न जाय आणि ते आर्थिक सुविधा आसा एक वेळ, पण त्याचबरोबर कंपनी जे दुसऱ्यान सांगल्यात म्हणजे सगळ्या गोष्टी हायडिंग करतात, सगळ्यांनी मागीर उभी करतात कंपनी। कारण पूर्ण जर दिचोली तालुको सोडलो आणि आमचो जर एक मतदारसंघ सोडलो जाल्यार खंय अशी जागा ना की मायनिंग जे आसा ते घरांनी आसा आणि तुम्ही ते आता सगळे डिक्लेअर केल्लेच आसा, हे सांगलेले आसा। तर त्या लोकांचे प्रश्न सुटल्या काय? सगळ्याची एक नोकरी एकट्याक घराला लागली ते सगळ्या लोकांचे सुटले प्रश्न असे जायना। मग तेजेर कितें तरी विचार जावपाक जाय त्या कंपनी कडल्यान, बाबा तांकां ते कितें सुविधा दितात। पहिले म्हणजे आर्थिक पोल्युशन झालं आमच्या गावांनी, प्रत्येक खेड्यांनी कॉमन लँड असतात,